मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देव दुर्बळांक बळ दिता आनी तांकां आपले राज्याची कोवाय ओ साक्षी कोत्ता. पयले वाचपान इजायस प्रवादी परत इस्रायल प्रोजेक्ट सांगता कशे भाशेन देव तांचे पासत हुस्केता, तांचे पासत तो वावुरता, तांचे पासत तो बुजवण दिता तांकां आनी शोक्तियान घोटाय दिता. हे वाचपांत आमकां कोडीत जाता, कित्याक इस्रायल पोजा बाबिलोनान निर्वाशी कशी जियेतालीं आनी ताचे लागून तांचो बोरवांचो सगलोच काबार जाल्लो. पूण हांगा इजायस प्रवादी तांकां सांगता कशे भाशेन देवाक तांचो हुस्को आसा आनी तो तांकां शोक्ती एक घोटाय बळ धीर दिता तांचें जिवीत तांचें फुडलें पावल मारूंक. तशेंच सुबोर्तमानान आमी पळयता जेजू आमकां सांगता जुआं बाप्तिस्त सगल्यांकीन व्हड, कित्याक ल्हानविकायेन ताणें ताका दिल्लो तो वावर शाती पावयलो. आनी तर आमकांय उगडास कोत्ता की आमचेय फामिलीन खुबशे पावटी असोक आसात जावं दुर्बळ आसात, आमी तांकां कशी लेखतात, आमी तांच्या आदाराक पावता, आमी तांचो मोग कोत्ता वो तांकां आमी पयस दवरता. ना ती दुर्बळ तांकां पयस दवरया, आमी आमचें पळोवया, आमचे शोक्तीन कितें घडटा पळय तेंच करया. तशें आमी जियेता जाल्यार आयची वाचपां आमकां हुस्कायता की आमी तशें न्हय, पूण दुर्बळांचो हुस्को करून सांगातात सगल्यांक बारोबर घेवन फुडलें पावल मारूंक. तर मागुया मिसा बलिदानान जे परी जेजू आमकां जुआं बाप्तिस्ताचें उदाहरण दिता, जुआं बाप्तिस्ता भाशेनूय आमी जेजूचे खरें गोवायजांक आमच्या जिवितान असोक तय आसूं जावं आमची पातकांव आसूं ती सगलीं देवाच्या हातान घालून ताचो आदार मागून ताचें बळ घेवन आमी दुसऱ्या सवें देवाचो मोग, विस्वास आनी बोरवांसो दिवंक. आमेन.